सिरीज कोत्ता नांवान शक्तिवंत चिंतना कारण आसलेल्यो वस्तू ज्यो तुज्यान चिंतू येता, ज्यो तुज्या जिविताक एक नवी दिशा जोडटल्या, जे खरेंच अजापांचे. नदर मारीत बायबल म्हणटा देवा लागीं आमच्या जिविताक बरो प्लॅन आसा, पूण जर आमकां त्या प्लॅनाचो अनुभव काडूंक जाय, आमी आमचें मन सारकेंच बदलूंक जाय, आमी देव चिंता तें परी चिंतूंक शिकोंक जाय. तुज्यान फकत तुजे तकलेन येता तें चिंतीन येचो आनी जैत व्हरोन येचो, कारण तूं देंवचारा विरुद्ध झुजाक आसा आनी तुजें मन झुजाचें मैदान. सो ताच्यान तुका फोटी मारून त्यो फोटी तुका सोत मारूंक लाव येता. म्हणजे फोट कितें? आनी जेन्ना तूं फोटोयला तेन्ना तूं स्वताचो आनंद घेना वो तांतून चलना. जेन्ना तूं स्वतान चलता तांतून फायदो आसता, पूण फोटींग पोवन लागोन तूं सोत कितें तें नकलो तर जाल्यार त्या फायद्यांचो तुका आनंद मेळचो ना. सो कितें सोत न्हय तर तुवें तें मानल्यार तुका तें सोत. म्हज्या भुरग्यापणान म्हजो अपमान जालो देखून म्हाका खात्री जाला की म्हाका सदांच खालतें दुसऱ्या वर्गाचें जिवीत मेवतलें म्हूण. तशें जावंक नासलें तर तें इतलें बरें केदीन जावंक पावचें नासलें. पूण ती एक फोट, कित्याक म्हाका दिसता देवान खरेंच म्हजें जिवीत तशें जावंक नासलें तर ओदीकूच बरें केलां. पूण खूब वर्सां देंवचारान म्हाका फोटी सांगल्यो आनी त्यो फोटी मानल्यो आनी त्या पासत हांवें तोकूच केलो ना. घेवंक जें देवाक जाय आसलें हांवें घेतलेलें. बायबल म्हणटा तुमचें धान मन सर्गीच्या वस्तूचेर आसन दी आनी हें चड म्हत्वाचें. कित्याक जर तूं तुजें मन एके दिशेन थीर दवरिना तर हाल्लो ना, पूण थीर रावन तशेंच दवरूंक जाल्यार तूं खरें जें येता ताका बिलकूल तयार ना. आमी थोडे सादें उदाहरण उजार केल्यात. जर तूं आदी फुडें तुजें मन थीर दवर, हांव गजाली करची ना तशें हांवें केलें देवाक नाका. हांवें लोकांचे न्याय करची न्हय, गरज ना हांवें ह्या लोकां बद्दल वायट उलोवंक आनी हांव तें करची ना. जर तुवें तुजें मन आदींच तयार केलां तर ती तालमी येतोच तुज्यान ताका सोंपेपणी ना म्हणूं येता. पूण जर तुवें तयारी करूंक ना आनी आतां तालनी आसा आनी तुजी भावना नेटान धांवता जाल्यार तूं चड करून ते तालनींत पडटलोय. आनी खूब भाग आसात हे तुज्यान लागू करूं येता तसले. म्हणटच म्हाका जाय ह्या सुमारान तुका 10 शक्तिवंत चिंतना शिकोवंक. काल रात्री आमी 2 केली आनी आयज 2 सकाळीं, म्हणजे आयज रात्री म्हाका 3 करूंक जाय. आनी जर तूं म्हजे विशीं कांय नकलो तर तुवें म्हजे पासत मागणें करूंक जाय तें घडोवंक. ह्यो 10 वस्तू न्हय, फकत 10 वस्तू ज्यो हांवें वाऱ्या वयल्यो काडल्यात, पूण त्यो 10 वस्तू म्हज्या खूब जिवितान परिणाम हाडूंक चड उपयोगाक पडल्यो त्यो. आनी हांव चिंता ह्यो वस्तू ज्यो खरेंच तुज्या जिविताक बदलो हाडटल्यो म्हूण. पयली जाची आमी खबर करता ती हांव देवा सवे सारको आसा. हें म्हूण हांव देवा सवे सारको आसा. दुसरी अशी आसली हांव भिरांतीन मान खाला घालचो ना. तिसरें हें आसलें म्हज्यान जिवितान जाय तें करूं येता. आनी निमाणें आसलें तें हांव देवाची आज्ञा पाळटा. आतां आयज रात्री जें कितें हांव तुमचे सवे उलोवंक सोदतां तें सुरवातेक नंबर 5 असो. हांव म्हज्या भावनाचेर पातयेवन थारावो घेना. हांव म्हज्या भावनाचेर पातयेवन थारावो घेना. हांव तुका हें सांगता, जर तुका दिसता तें करूंक सोदता तर ओदीक बरें तुवें ह्याच वेळार तुज्या जिवितार ओदृश्टी सिको मारल्यार. तुवें शिकोवंक जाय कशें सारकें तें करूंक जेन्ना तें सारकें न्हय दिसता. आनी तुवें तें परत आनी परत आनी परत आनी परत करूंक जाय. कित्याक आमकां दिसता तशें आमी करतात देखून आमी गोंडोलान पडटात सुरवातेक थान. वस्तू घेता तुका जाय म्हूण आनी वस्तू म्हणप तुका जाय म्हूण, वस्तू खावप तुका जाय म्हूण, कामाक वचोना जावंक तुका नाका म्हूण, घर तुजें साफ करिना तुका नाका म्हूण आनी कोणाकूय अपमान करप तुका जाय म्हूण. म्हजे लागीं निरोप ना जो म्हज्यान तुका दिवं येता तुज्या भावनांक वचोशी करूंक. पूण तुका मेकलेपण आसा आनी तुज्या भितर देवाचो आत्मो जियेता तुका घोटाय दिवंक आनी तूं देवाची आज्ञा पाळतासो करूंक. पवित्र आत्मो आमकां सांगता आमी कोलीत करता कितें सारकें आनी कितें सारकें न्हय. आनी तुवें हो भाग भावनाचो शिकोवंक जाय, तुवें हो भाग उमाल्याचो शिकोवंक जाय आनी तुवें शिकोवंक जाय थंड जावंक आनी उप्रासलेले उमाले शांत करूंक तुवें निर्णय घेवच्या आदी.
तुवें शिकूंक जाय की उमाले वयर सरोन खाला येता, ते वयर सोदतात आनी खाला येता. आनी कितलोसो लोक उमालाच्या गोरमेन कित्याचें कितें कोत्तात आनी मागीर 2 वा 3 दिसा उपरांत ते म्हणटात हांवें हें कितें केलें काय, हांवें तें करूंक फावो नासलें. वय हांव खरेपणी म्हज्या खूद जिवितांत शिकल्यां. म्हणजे हांव तें करिना धोर एक कान्यांतल्याचो पार वो लिपस्टिकाचो ट्यूब घेताना वो. पूण जोर तें कितें व्हडलें जाचे विशीं म्हाका एक उमालो आयला घडयेक फकत 6 वरां हांव शिकल्यां थंय थान मातशें मुखार वचोंक थोड्याच वेळाक फकत तूं जाणूय फकत 1 दीस राव, 24 वरां राव. आनी म्हज्यान खात्री दिवं येता की वद्या वयर वयर वस्तू ज्यो तूं घेवपाक आसा क्रेडीट कार्डार तुमी सगळीं त्यो नकळत तुमी की चडशे जाहिराती भायर संवसारांत रोचल्यात त्यो तुवें तुज्या उमालाचेर थारावे घेवंक. बायबल आमकां सांगता जानवायेन चलोंक न्हय उमालांचेर. म्हणजे अवनेच दिसाक 20 पावती वो घडयेक हे बाबतींत 30. गरज तुवें फकत चिंतूक मोटरान बसोन कामाक वचोंक वो शावर घेताना सकाळीं. हांव भावनाचेर पातयेवन थारावो घेवची ना, हांव भावनाचेर पातयेवन थारावो घेना. बायबल आमकां शिकयता देवाचे उतरार नियाल करूंक. आनी नियाल म्हणजे तुज्या मनांत परत आनी परत ते गुणगुणावंक वो लुवान गुणगुणावंक तुज्या तोंडान. जेन्ना तूं नियाल करूंक लागतोस ह्या थोड्या वस्तूचेर ज्यो नीज ग्रांत न्हय आनी ग्रांताचेर आतापल्यात त्यो तुजें जिवीत बदलतलें. आनी म्हज्या खात्रीन म्हणूं येता हें तूं करिना तो तुजें जिवीत बदलचें ना, कारण जंय तुजें मन वेता तूं थंय वेताय. जे तरेन मनीस काळजान चिंता तसोच तो आसता. जर तुका जाय तुजें जिवीत नीट जालोलें तुजें चिंतप तुवें नीट करूंक जाय. आनी हो एक निरोप की तुका नाका थंय तूं केदींच पावचो ना. म्हज्यान म्हणूं येता आमच्यान म्हयन्याक एक निरोप आयकोंक येता आनी एक निरोप मौनाचेर आनी एक निरोप म्हयन्याक तोंडाचेर आनी तें आमकां बरें जावपाचें. कारण हे 2 भाग सामकेंच जंगली जानवरां परी. तेंचा सगळो वेळ तुज्या मनांत कचरो उडयता आनी संवसार सगळो वेळ कचरो उडयता तुज्या मनांत. जे परी पाटी हांवें कितें वाचलां की लोकांक दर दिसाक 8,000 दिसण्याचो फुडो करूंक जाय. फकत ह्या सट मानिनेचो तसली फकत माहिती आमकां मेवता सगळोच वेळ. आनी आमी ह्या संवसारांत तोचबीत कोतात भावार्थान चलोंक. आनी आमी खात्री करूंक गरज की आमी आमचो चिंतपाचो थोडो वेळ सारूंक चिंतूंक त्यो वस्तू विशीं ज्यो आमचे चालीक देवा थंय फायद्याक येतल्यो आनी न्हय फकत विबाडूंक तो वेळ मूर्ख वस्तूचेर. आमेन. आतां वाचूया जुआ 21. हांव भावनाचेर पातयेवन थारावो घेना, हांव भावनाचेर पातयेवन थारावो घेना. आनी जेन्ना तूं ह्यो वस्तू चिंतूंक लागता तेन्ना गरज तुवें ह्यो म्हणोंक. दावीद म्हणटा ताणें प्रामाण जाहीर केलें. आनी जेन्ना तूं कितें जाहीर करता म्हणजे तें तूं उलयताय, तूं तें जाहीर करतोस म्हणजे तें तूं बरयताय. म्हणटसर तुज्यान वस्तूचेर उगडास दवरिना हेजो एक लिस्ट कर आनी तुज्या घरा भोंवतणी वच आनी व्हडल्यान वाचीत तुजें मन बदल. ज्या वरवीं तुज्यान जियोंक जाता आनी जियोंक सोदताय तशें जियो येता. जुआ 21 वर्स 2. सिमोन पेद्रू म्हणलोलो टॉमस, गालिलेंतल्या कानाचो नातानाएल, झेबेदेचो पूत आनी ताच्या शिसां मदले आनीक 2 एकठांय आसले. म्हणटच 12तले 7 शीस थंय आसले. जेजू मेलो, तो मनांतलो पुनर्जीवन जिवन जालो तो तांकां 2 पावटी दिसती पडलो. आतां तो तयार जाता तांकां 3रे पावटी दिसोंक. हांव नकळो इतिहासाचे त्या किमती वेळार हांव कितें कोत्ताली ती. पूण तूं जाणूय जायतोच वस्तू सुटसुटायेन जाल्यो. म्हणजे ह्या जेजू वांगडा 3 वर्सां आसले आनी आतां ताका खुर्सार मारलो आनी तो मेलो आनी मागीर फोन रिकामो आसलो
आनी मागीर मारयेन ताका देखलो आनी म्हटलें शिसांक सांगा पुनर्जीवन जाला. आनी उपरांत तो एका दारांतल्यान पासार जालो जूय ते लिपलेले जुडवांचे भिरांतीन आनी तांकां तो भेटलो. आनी उपरांत आनीक एक पावटी तांकां तो दिसलो आनी त्या वेळार थॉमसान म्हटलें हांव सोत मानचो ना तूं खरो म्हूण. सो हांव तुज्या हातांक आनी कुशीक हात लायनाय तर. तूं जाणय अजाप दिसता थॉमस इतलो हलकट आसलो म्हूण. पूण तूं जाणय आनीक एक वस्त जी म्हाका अजाप दिसता बायबलीन थॉमसाचें पुस्तक ना. म्हणटच त्यो वस्तू तूं जाणय बऱ्योच सुटसुडायन जाल्यो. आनी आतां हे 7 एकठांय आसात आनी ते खूंय पूण भायर आसात. ते घरान नात, ते भायर तोल्याशी आसात. कित्याक आमी तयार जाता पळोवंक की ते मासली मारूंक वचोंक थारायला. आनी पेद्रून तांकां म्हटलें हांव मासली धरूंक वेता. म्हाका एके तरेन अजाप दिसता की थंय नेटान उलयलो म्हूण. ताणें तें अशें नेट घालून म्हटलाशें. आनी म्हाका आवडटा जे राजा जेम्सान म्हणटा तो म्हणून हांव मासली धरूंक वेता. आनी ते सगळे उडी मारून म्हणटात आमी तुजे बरोबर येता. म्हाका खबर ना कित्याक अशें दिसता की ते खेरीत वेळार तें करूंक एक आत्वेंच अशें म्हूण. पूण तूं जाणय केन्नाय तूं मुर्खा पोरी वागता जेन्ना गरजेचो वस्तू चलतात. म्हणटच ते भायर गेले आनी एका व्हड्यान चडले पूण ते राती कांयच मेळोंक ना. सगल्यांक दिसती पडटा तुवें म्हटलां तें कांयच मेळोंक ना. तांकां कांयच मेळोंक ना. आनी तुमी कांय जाणां मासली धरूंक गेल्यात आनी कांयच मेळोंक ना. आनी हांव मासली धरूंकचे विशीं उलोयना. तुवें उडी मारून म्हटलां हांव हें कोत्तेली, हांव तें कोत्तेली, हांव हें कोत्तेली. आनी घडयेक तूं तांतले एक मनीस जाच्यान तुज्या वांगडा येवंक समजाव येता. आनी तुका कसलेंच बरें दिसोंक ना. तुज्या उमाल्यान घेतलेल्या थारावाचेर तुका तें मेळोंक ना. सकाळ जातो जेजू वेलार उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळोंक ना. जेजून तांकां म्हटलें वर्स 5 आनी हें म्हाका अदिकूच आवडटा. आरे बाबानो, भुरग्यानो, पळय ताणें पुतानो म्हणोंक ना. ते वागताले ते परी तो तांचे कडेन उलयलो. बाबानो, मासली कितें तरी पडल्या, कितें तरी मेवलां, तुज्या पांवां सांगाता खावंक तुमी कितें तरी दवरलां. आनी तांणी जबाब दिलो ना. आतां घडयेकाची म्हाका कसली सोजमणी मेवला जी तुका केदीच मेवंक ना वो तुवें पळोवंक ना आनी कोणाक तांतली मेवली म्हूण आनी म्हाका दिसना हांव शिमे भायर ती सोजमणी ओडटा म्हूण. पूण म्हाका अशें दिसलें की देवान म्हाका दाखयलां की हांगा हाचे परस आनीकूय कितें चलतालें ह्या भासाभाशिकीन. आनी हांव चिंता कितलेच पावटी आमी कितें उमाल्याचेर कोत्ता आनी आमकां जाय ते परिणाम मेळो ना. आनी उमाल्यान कितें सुरू केलां आनी तें आतां चलोना. आनी हे पोरी जेजू थंय येता आनी म्हणटा बरें, आंतून तूं खोशी आसा? चॉयस तें कितें चलता काय? ताचे विशीं तुवें म्हाका विचार करूंक ना. आनी हांव सांगूंक तोजवीत करिना की दर एक पावटी तुका मासली धरूंक वचोंक जाय, तुवें मागण्याची जमत आपोवंक जाय म्हूण. पूण म्हाका दिसता हांगा शिकोवंक एक लिसांव आसा की आमी फकत उन्ना मारून उमाल्याचेर वस्तू करीत तर. आनी केन्नाय जर एक मनीस कितें उमाल्याचेर कोत्ता जाल्यार आनीक 4 शीस आसात जे तेवूय करूंक सोदतले. तर आमचे मदें जे कोण फुडारी आसात तांणी खेरीतूच चोत्राय घेवंक जाय उमाल्यान आनी थारावो घेताना आनी हे सगल्यांकूय तांतून ओडटाना. आनीकूय बरें जाता अशें न्हय. आतां वर्स 6 आनी ताणें तांकां सांगलें होड्याचे उजवे वाटेन रापोवन घालात आनी तुमकां मासली पडटली. आनी हांव चिंता होड्याचे दुसरे वाटेन म्हणजे आमकां जाय तें करप आनी होड्याचे उजवे वाटेन देवाच्या हुकुमाचेर चलोवंक. तांणी रापोवन घातली आनी मासली एकदम चड पडली देखून तांच्यान रापोवन उडोवंक जायना जाली. म्हाका तें आवडटा. जेन्ना ते आमकां जाय तें कोत्ताले उमाल्यान तांणी एक पासून मासली दवरूंक ना, कांयच चलोंक ना. पूण जेन्ना तांणी रापोवन होड्याचे उजवे वाटेन घातली जेजूच्या हुकुमेंत तांणी इतली सगट मासली दवरली
की तांच्यान आपली रापून वोडूंक पासूंक जायना जाली. तूं जाणूय केन्नाय देवाचे वेले भायर वचप आनी ताचे खोशे भायर वचप एक सारकें. तूं चिंतशी तूं जाणय म्हूण देवाक तुवें कितें केलें जाय तें, पूण तूं उमाल्यान बरोवन सारक्या वेल्याक रावना तोय ना तोर जाल्यार तेंवूय चलपाक ना. आनी केन्नाय हें आमकां निराशी करता कारण आमचे भितर खोलायन आमी जाणा हें म्हूण देवाक जाय आमी केल्लें आनी आमकां ताची सोजमणी मेवना. पूण तूं जाणय जेन्ना तुज्या काळजान एक दिसणें वो एक सोपन येता तूं कित्यान पूण गोरबेस आसाशें दिसता आनी तुका वेला आदी जल्म दिवंक नाका. तुका गोरपात करूंकूय नाका, तुका ओत्मीक गोरपात करूंक नाका कारण जर देवान तुज्या काळजान कितें घातलां तर तुका नाका तें भायर उडोवंक कित्याक तूं तयार ना पुरें जायसर रावंक. पूण तुका वेला आदी जल्म दिवंक नाका कित्याक जायते फावटी तें बरे भाशेन जायना. आनी देवाची सपनां घेवन देवाचो रूपकार घेवन पूण ताच्या वेळाक रावंक जावन आसा चड चड म्हत्वाचें. केन्ना पूण तुका एक उमाल्यान भरलोलो दीस आयला जेन्ना तूं असोच रागार जाला आनी तूं उमाल्याच्या नाडान भरोन व्हडलो झटको दिला. 8 लोक बरें म्हाका समजूनच मेवना तुमी कित्याक आयज रात्री हांगा आयल्यात पळय ते तुमकां याची गरज ना. बरें तूं जाणय हांवूय तेच परी वागताली आनी हांव एक परी दांदोल करिना कित्याक म्हाका शेकी गमन आयलें. हांवें म्हज्या जिवितांत जायतें जगडायलां म्हूण म्हाका अशें दिसत देव अशें म्हणटा अशें दिसत बरें तातूंत तुका कसलो फायदो मेवला. एक पावटी हांव देवाची चावली तो फुटबॉल पळयताली आनी म्हाका नाका आसलें ताणें फुटबॉल पळोवंक, म्हाका जाय आसलें ताणें म्हजेर आतेसां दिवंक. कितें जावना सुमान भर ह्या भुरग्यांक घेवन घरा रावता आनी ना 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 आनी हांव हें चिंतूंक पावना की तो भायर वचून सगळें समान काम करी. पूण तूं जाणा हें आमचे भितर आनी ताचे चावनी तो परत फुटबॉल पळयतालो म्हूण. आनी जेन्ना हांव चावताली हांव घर साफ कोत्ताली हांव चावतोच हांव काम करी कित्याक तो आपूण आनंद भरीत आसलो म्हूण तो म्हाका जाय आसलें ताका वायट दिसोंक काम करूंक आनी हांव व्हडल्यान काम करी. हांव ल्हान काम करिनासलें हांव व्हडल्यान काम करी. ओय भयणीनो तूं जाणय हांव कितें उलयतां पळय तें तूं जाणय म्हणजे हांव खात्री करी दारां आनी ड्रॉ व्हडल्यान मारूंक आनी हांव वॅक्यूम स्वीपर भायर काडी आनी तो आसलो त्या रुमान हांव वॅक्यूम करी त्या रुमान भितर वचोन. आनी मागीर हांव परत घरांतल्या निमाण्या ल्हान बाथरुमांत वचो आनी हांव कोमोडाचेर बसोन रडटाली. तशें कोमोडाक वेग मारप आनी चुचुराचें दोशें ना. चलात पूण एक दीस हाचे मोडे पवित्र आत्मो म्हजे लागीं उलयलो. ताणें म्हटलें आतां तुजें चुचुरें परत जल्म घेवन पवित्र आत्म्यान भरोन फूल टायम मिनिस्ट्रीन आपोवणें दुसऱ्या लोकांक इवांजेल पोरगोट करूंक. ताणें म्हटलें तूं म्हाका कशें दिसता हें पळोवपाचें. एके परी थंय जेजू हे प्रायर दिसती पडटा आनी म्हणटा बरें हातून तुजो कसलो फायदो जालो. तातूंत म्हाका फकत तकली फोडूंक लागली. हांव तकली म्हजी गोमटी दुखली. हांवें दीस ओगडायलो हांवें दीस पिडार केलो म्हज्या भुरग्या सवाय हांव एक वायट नमुनो. आनी हांवें शेकी निर्णय घेतलो की असल्या पिशापणाक म्हाका आनीक वेल ना म्हूण. आनी जरी तूं तो थारावो घेवना जाल्यार गरज तुवें तो निर्णय घेवंक. आमेन. आतां म्हाका उठोंक जाय. उठोप तितलें आगोड न्हय फकत ही स्कर्ट.
आतां हांव सदांच बाथरुमान वचो तें करूंक, आनी जर तूं नकलोय तूं ते बाथरुमान कित्याक कोत्ता तें? कित्याक थंय भितर एक व्हडलो आरसो आसा म्हूण. आनी दवर एक वस्तोरी, जेन्ना तुजे दोळे खरेंच तांबडे जातात आनी तुजे तोंडार तुजे मस्कारा देंवता, आतां तूं खरेंच वायट दिसता. तुका वायट भोगता पूण तूं वायटूय दिसता. मागीर तूं आरशा मुखार मागीर हांव देव आसा थंय परो नेटान वचो. फकत रावताली ताणें म्हाका विचारूंक कितें जालां काय म्हूण. आनी जेन्ना शेकी ताणें विचारतोच हांव म्हणटाली, काय ना कितें जालां म्हूण तुका अशें कित्याक दिसता? हांव इतली खुशाल हांवें शेकी निर्णय घेतला हांव म्हज्या उमाल्यान पोरमोणें जेवची ना म्हूण. केन्ना पूण तुवें एक दीस जालां जेन्ना तूं उमाल्यान असुवास जावन तुवें तुज्या हाताक मेवता तितलें केलां? हे परी हांव तुका दाखयतां, हांव एक डझन डोनाट्स खातेली. म्हणजे अशें आमी कोणाक दाखोवंक सोदता काय? कित्याक फाल्यां तूं तुकाच शिरापतलें अशें केलें म्हूण. आमकां दिसता तें करून तातूंत येस मेलोंक म्हूण देव आमचेर उपकार करचो ना. उमालें थोंड जावंक शिकोंक जाय आनी मागीर तुजे निर्णय घे. तूं केन्नाय तरी एका जोम्या सांगाता बरो वेळ जाता आनी फकत हांसत आसाय आनी तूं जाणय आनी तूं ताच्या घरा आसा म्हणटच तांणी सगळो खर्चो साफ करूंक जाय आनी ताणें जेवणाचें दूद फारीक केल्यार तांणी जेवण तयार केलां आनी सगळें बरें आसलें, एकदम बरें. तूं जाणय तूं फकत हांसता आनी बरो वेळ सारताय आनी ताचे मदें म्हणजे इतले वेगी तूं म्हणटाय, हे परत आमी फुडल्या सुमारान हें कित्याक करिनात, तुमच्यान आमगेर येवंक जाता. आनी मागीर बुधवार येता म्हणसर तुका कॉल येवंक लागतात, तुका कितल्या वेळार आमी आयली जाय. वाव, हांव सगळो वेळ तशेंच कोत्ताली आनी हांव इतली उत्सामोल जाताली. लोक थंय पावता म्हणून असो तुज्यान तुका आनीक सोसूंक जायना आसलें. म्हज्या घरान नाका आसली, तांणी म्हाका हें सगळें काम करूंक लायलें आनी इतलो दुडू खर्च केलो. आनी म्हाका आनंद घेवंक वेळ मेळोंक ना कारण फकत काम करी. आनी आतां हांव तुका सांगता, आतां हांव खर्च मेजता. बायबल म्हणटा कितें सुरू करिनाका खर्चाचो हिशोब करच्या आदीं पळोवंक तुजे थंय तांक आसल्यार तें कबार करूंक. कांयच उमाल्यान सुरू करिनाका पूण ताचे वयर नियाल कर. बरें, हांव ह्या 10 लोकांक म्हज्या घरा आमंत्रण दिता आनी तांकां जेवंक $150 लागतले. हांवें घर साफ करूंक जाय, ती वेतो सफाई करूंक जाय आनी कितें फोडीत जाल्यार हांवें तें फारीक करूंक जाय. म्हाका हें खरेंच करूंक जाय गे आनी तुवें तें केल्यार महान. हांव तुका सांगना सांगाट जोडचो न्हय म्हूण, पूण हांव तुका सांगता उमाल्यान येवन तें करिनाका. उमाल्याचे थारावे आमकां आमच्या दिला उतर दवरूंक दिनात. उमाल्याचे निर्णय रीण हाडटात, ते सांता वाडटा. ते आमच्या वेलो लोकांचो रेस्पेद आनी विस्वास काडटात. देवाच्यान आमकां उदरगत दिवंक जायना. ते आमकां देवाची आज्ञा मोडूंक लायतात. सोडून दिवंक त्यो वस्तू जाचेर आमी चिंतूंक रावोंक जाय, सुरू करूंक आमच्यान कबार करीन येजो ते आनी म्हणूंक वस्तू ज्यो आमी सजमना. अशें म्हाका दिसता आमच्यान उमाल्यांक पाल दिवंक फावना. चॉयस माय मिनिस्ट्रीजान तुमी आमकां चड मोलाची. आमी तुमकां दिनवासता आनी आर्गां आठयता आमच्या वांगड्यांची ही संवसारीक मिनिस्ट्री सफळ केली म्हूण. सांगातान आमी बुकेलेल्यांक जेवण दिता, गरिबांक कापडां आनी संवसाराच्या प्रांतांनी एवांजेल आमी परगट्टा. आयज रोजाराच्या मागण्यांनी भाग घेवन आमच्या मार्गदर्शना वयर आनीक माहिती मेळोवंक चॉयस कॉन्फरन्साची वालेरी.